tuloila Belyak wosung formaila Soyunchak no labismita Belyak wosung formaila Soyunchak no labismita Balok guli goliaso Balok rasa rasa so Durubulan viksu kullo Kurva goten sol molo Konre balok sol mola Deudut tatan suloila Konre balok sol mola Deudut tatan suloila Belyak wosung formaila Soyunchak no labismita Belyak wosung formaila Soyunchak no labismita बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो प्रितीच्या भावा भयणींनो क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमची आत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयज व्हडा दबाज्यान आमी सुम्या जेजूच्या जल्मा दिसाची परब समोर वता देवान मनशा कुळाचो इतलो मोग केलो की मनशाचे सोडवणे पासत आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो आयच्या सेवा धर्मीचो विशय आमकां हेच उक्ताबें करता एक सोडवणदार जल्मला सोडवणेचें कार्य स्विकारून मनशा कुळाचे सेवेक जेजू आयतो जालो आनी आख्ख्या मनशा कुळाक बापाचे वेंगेन एकठायलीं जेजूचें कार्य वळखून ताच्या वावरान सहभागेली जावंक देवाचे कुशे प्रमाणे आमचीं पावलां मारूंक आनी हीच सोडवण एका दिसा आमी जोडूंक आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसा भेटीन करपा मागुया ह्याची मिसाची भेट आमी आमच्या फिरगुजेच्या इंतेन्सवा खातीर भेटयता आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांची बोगसणे मागुया हांव पातकी सर्पत्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारेक सगळ्या दिदुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन Krista
संसारी सर्वेश्वरा देवा सुर्गीच्या राया सुरपुतवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वखाणता महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी Sumia Jesu Christa, Babaच्या एकल्याच पुता, Sumia Deva, देवाचे शेल्ये, तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूट कर, तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी आमेन. प्रार्थया जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरसो ओगेपणान बापा फुड्यांत दवरुया. देवा मनशा कुळाच्या रोचणारा आनी सोडवणारा मनशाक तुज्या सारक्याचो रोचून एक व्हड अजाप तुवें केलें आनी पातकांतलो ताका सोडोवन आनी नवी रोचना करून त्यावून अदीक व्हड अजाप केलें. तुजो नोंदपूत सासणाक तुज्या देव सैमाचो भागीदार आज आमच्या मनशा सैमाचो भागीदार जावंक पावलो. ताच्या मनशा सैमा वरवीं आमी सासणाक ताच्या देव सैमाची भागीदारां जावंक निर्मी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायस प्रवेद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. कितली सोबीत पावलां तीं दोंगरावेल्यान चलून येतात तांची. बरी खबर तो हाडटा शांती सोडवण परगडटा अशें तो सियोनाक सांगता. तुजो देव राजवट चलयता चीत दिवन आयक. तुजे राखणे आपलो ताळो वयर काडटात ते सगळे एकाच ताळ्यान आड्डोतात. कित्याक सर्वेस्पोर सियोनाक परतून येता तो आपल्याच दोळ्यांनी ते पळयतात. गोट्टान जाल्ल्या जेरुजाल्या गोरा निवासानो खुशालकायेचे उद्गार सोडात. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरचेक बुजयता जेरुजाल्याची सोडवण कोत्ता. सर्वेस्पोर आपलो बावलो झुजाक तयार कोत्ता आनी पृथ्वेच्यो सगल्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण पळयतल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब शेकान शेक प्रितुमीचेर
देवाची सोडवण फांकली. परत म्हणुया, शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव, नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोऱ्यां, उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जोईत व्हरून सोडवण दिली. जबाब, शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलचे कुलयेताय आपलो तीर विस्वासी मोग मोनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब, शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे प्रिथ्वे गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मनाक खुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उलास सोड. जबाब, शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. किनोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुत्तुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची टणटणीत वाखाणणी कर. जबाब, शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. एब्रेवांक बरयल्लें चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, मागां जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार पुता वरवीं तो आमच्या लागीं उलयलो. ताका देवान सगळ्या वस्तूंचो दायजी केला. ताचेच वरवीं सगळी प्रितूम रचल्या. तो देवाच्या वैभवाचो परजोळ आनी ताच्या स्वयंभाचो संपूर्ण रूपकार देखून आपल्या शक्तिवंत शब्दान आखो संवसार तो सांबाळटा. आनी पातकांचें मेळेपण काडल्या उपरांत स्वर्गार थोर देवाच्या उजव्याक बसला. जितलें देवदूतांवन श्रेश्ठ नांव ताका दाजीपणान फावो जालें, तितलो तो ताचेवन व्हड. आनी खरेंच खंयच्याच दुताक देवान केन्ना तरी अशें म्हणलां जायत, तूं म्हजो पूत, आज हांवें तुका जल्म दिला. आनी तशेंच हांव ताचो बाप आनी तो म्हजो पूत. त्या भायर आपल्या मालगड्याक संवसारांत पाठयतना तो म्हणटा, सगळे देवदूत ताका नमस्कार करूं. देवाचें उतर. देवाचे उडकार. उबी रावया. सगळीं उबी रावया. उद्गाराक गायन गावुया. B10 पेज 27. आमी 5वो श्लोक गावुया. Soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy. Soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy. Ungkol dunia uciekata, Kewuntu cabutaci utra. Ungkol dunia uciekata, Kewuntu cabutaci utra. Soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy. Soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं Sława pormoli Jezu Chrysta cięszy portomany mój matuka sumia. Orambag सोबद आसलो आनी सोबद देवा सोवी आसलो आनी सोबद देव जावन आसलो सुरवातेक तो देवा सोवी आसलो ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात आनी रचलेल्या वस्तू मदें ताचे विणे आयलोलें कांयच ना ताचे सवें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशांचो उजवाड उजवाड काळोखांत पोरसोळटा आनी काळोखान उजवाडाक आटापूंक ना एका मनशाक उजवाडायतलो नीज उजवाड सोबद जावन आसलो तो संवसारांत येतालो तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलेलो तरी संवसारान ताका ओळखूंक ना आपल्या मदें तो आयलो आनी ताचेच पोरशेन ताका मानून घेतलो ना पूण आपणाक मानून घेतले समजता आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतले देवाची भुरगीं जावचें ताणें तेणें केलें हांकां रोगतान न्हय कुडीच्या वंडावणेन न्हय मनशाचे खुशेनूय न्हय पूण देवान जल्म दिला सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो तो कुरपेन आनी स्वतान भरलेलो ताची महिमा आमी देखल्या ही महिमा बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा महिमा जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता Preticia Pavamrino COVID-19 ही परिस्थिती ही पिडा संवसारभर पसरलेली आसा आनी ह्याच कारणान दर वर्साक आमी हो दोबाजो करतले हांव जेजूच्या जल्माचो ते भाशेन व्हडा दोबाज्यान तितल्या व्हडा दोबाज्यान ही परब समारंभूंक आमकां आमचे लागीं घडना कित्याक जायत्यो वस्तू मनान दवरच्यो पडटात तरी आसतना आसा तशी परिस्थिती आमी मानून घेवन घडटा ते भाशेन आमच्या सोडोंडारा जेजूच्या जल्माची दोबाजीक परब आमी समारंभूंक घडटा ते भाशेन समारंभ करूंक आमी प्रयत्न केला आनी करता इमानुएल आमचे मदें देव हो जेजू आमचे खातीर आमी जमात प्रार्थनांत आयकलां मनशा सैम देव सैम सोडून आमकां आमचे खातीर आमचे सोडवणे खातीर मनशा सैम घेतला आनी मनशा सैम घेवन परतून आमकां देव सैमाची भागीदारां जावंक ताणें हे मनशा सैम घेतला हो मोगाचो गूट वो एक भावार्थाचो मिस्तेर जाल्यार बाबा म्हणून आज जेन्ना जेजूच्या ह्या जल्माची दोबाजीक परब आमी समरमता आसतना कितें आमी करचें देवाच्या उतराचो संदेश कितें आमकां ही परबे निमतान कसलो संदेश घेवन आमी घरा वचुया गाय कितें आमी आमच्या जिवितांत पाळुया गाय बाबा म्हणून आयच्या दिसाक हे मिसाचे भेटेक देवाच्या उतराची मोडणी करूंक तयार करता आसतना हांव यूट्यूबाचेर गेलोलो आनी आनीक कितें तरी पळयता आसतना अकस्मात म्हाका एक व्हिडियो मेळ्ळो जंयसर एक पाद्री हेच नातालां सुमयार हो संदेश तो एका इस्कॉलान ह्या नातालां सुमयार भुरग्यांक आनी टिचरींक दिता आनी बाबा म्हणून हो व्हिडियो पळयल्या उपरांत म्हाका दिसलें जेजूच्या जल्माची परब आमकां तेंच कितें तरी करूंक आपयता तो बाबा म्हणून 3Gs हाचे विशीं उलयता तो म्हणटा आमी सगळीं मॉडर्न आमी सगळीं इलेक्ट्रॉनीक मिडिया सारकी जायती वय उंच दर्ज्यार पावलेली आसा 2G 3G 4G आनी आतां 5G पासून येवपाचें आसा इंटरनेट हाची लँग्वेज ती आनी हे सगळे मनान धरून म्हणटा तो नातालांची परब आमकां 3Gs हाचेर नियाळ करूंक आपयता आनी बाबा म्हणून ह्यो तिनूय G जर आमी पळयल्यो जाल्यार आज जेजूच्या जल्माची परब आमकां ताचेरूच नियाळ करूंक आपयता पयलीं G
Christmas is a celebration of 3 G's. तो म्हणटा. So the first G is Christmas is a celebration of giving. दिवप. दुसऱ्यांक दिवप. बाबा म्हणटा देवाचेर नदर मारली जाल्यार जोवाचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो आमचे खातीर, आमचे सोडवणे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, ओपून दिलो, खाली केलो, आपल्याक खाली केलो आनी आमचे सोडवणे खातीर आमचे हे मनीस सोयम ताची वयर पावून आमी देव सोयम जोडून घेवचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच मालगड्या पुताक दिलो, ओपून दिलो. God gave his son. बाबा म्हणटा इमानुएल आमचे मदें देव, इन्कार्नेशन, देवपूत मनीस जालो. वो गूट बाबा म्हणटा आयच्या दिसाक आमी नियाळटा. आनी देखून सगळें फाटीं दवरून देवा बापान आमा मनशांचे चिंतून आपल्या पुताक आमचे खातीर ओंपून दिलो. ही गेव हीज ओनली सन. आनी हेंच कितें बाबा म्हणटा आमी आयच्या दिसाक समरमता. दुसरे सुवातेर बाबा म्हणटा दुसरी जी तो उलयता, तो सांगता तेन्ना द सेकंड जी ही सेज क्रिसमस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ ग्लो. GLOW, ग्लो. दुसऱ्या उतरांनी ही परब हो समरम उजवाडाचो समरम. आनी बाबा म्हणटा हेंच कितें ह्या समरंभा नात्यान आमी पळयता आनी करता. आमच्या घरांनी सरभोंवती नोखेत्रांचो उजवाड, लायटी आमी घालता दाखोवन दिवंक की जेजू जावन आसा म्हूण तो उजवाड. जेजूचें जिवीत उजवाडीक जिवीत. आनी हेंच जेजूचें उजवाडीक जिवीत तो आमकां हें उजवाडीक जिवीत घेवन आयलो. पातकाचो काळोख, वायटाचो काळोख आसा तो नपयत करून आमचें जिवीत उजवाडीत करूंक जेजू ह्या संवसारांत आयलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत बाबा म्हणटा आमी नदर मारली जाल्यार थंयसर हीं उतरां उजवाडा खातीर, उजवाडाचीं उतरां आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां आयकूंक मेळटात. ताचें सगळें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड. उजवाड काळोखान परसळटा आनी काळोखान उजवाडाक आटापूंक ना. बाबा म्हणटा आयच्या ह्या समारंभाचें खाशेलेंपण हातूंतल्यान आमचे मुखार दवरलेलें आसा. देखून नातालां सुमार जेजूच्या जल्माची परब आमचें जिवीत उजवाडीत करता तसली परब ती. आनी बाबा म्हणटा तिसरी वस्त द थर्ड जी ही सेज क्रिसमस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ ग्रेस. कृपा, देवाचे कृपेची परब ती. आपल्या पुता जेजू वरवीं देवा बापान आमा मनशांक ही कृपा फावो केली. कित्याक हाच्या शुभ वर्तमानांत बाबा म्हणटा हेच कृपे वरवीं बी हीं उतरां आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटात. सोबत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो कृपेन आनी स्वतान भरलेलो. ही वॉज फूल ऑफ ग्रेस. आनी बाबा म्हणटा मारये फुड्यान जेन्ना देवदूत आयलो जाल्यार मारयेक नोमान कोता आसतना हो देवदूत नोमान कृपेन भरलेले म्हूण तिका नोमान कोता हेल फूल ऑफ ग्रेस. कित्याक तिच्या कुसव्यांत जो गर्भ संभवला तो कृपेन भरलेलो. तो कृपे बरीत आनी हीच कृपा आंकवार मारयेक आनी तातूंतल्यान आमकां सगल्यांक फावो जाली आनी जाता. देखून बाबा म्हणटा जेजूच्या जल्माची परब देवाचे कृपेची परब. आयच्या दुसऱ्या वाचपान एब्रावांक बरयलेले चिटीचो बरयणार जेजू सोडवणारा विशयी आमकां हो संदेश दिता आनी म्हणटा तूं म्हजो पूत, हांवें तुका जल्म दिला. सगळे देवदूत ताका नमस्कार करूं. आपल्या पुता वरवीं देव आमचे कडेन उलयलो. बाबा म्हणटा दुसऱ्या वाचपान एब्रावांक बरयलेले चिटीचो बरयणार तोच संदेश आमकां दिता. आपल्या पुता जेजूक जर ताणें आमचे खातीर दिलो जाल्यार आमचे कडेन आपल्या पुता जेजूक वरवीं उलयलो जाल्यार आमी दुसऱ्या सगळें हें देव कृपेचें जिवीत वांटूंक, आमी आमचें जिवीत उजवाडीत करूंक आनी दुसऱ्यांक ही खुशालकाय आमी वांटूंक. पयले वाचपांत इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्या वाचपांत आमकां उगडास करून थंयसर म्हटलां कितलीं सोबीत पावलां तीं दोंगरा वेल्यान चलून येता ताची. बरी खबर तो हाडटा, शांती सोडवण परगडटा.
जेजूच्या जिविताची तोखणाय, जेजूच्या जिविताची तुस्त ह्या पयल्या वाचपांत केलेली आसा. फुडाराक सोडोंडाराचें जिवीत कसलें जातलें तें इजायास प्रवादी आदी फुडेंच बाबामडेर आमकां सांगून दवरता. जाल्यार आज ह्या दोबाजीक पोरबे दिसाक कितें आमी करचें, कसलो संदेश आमी घेवचो, देवाचें उतर तुका म्हाका कितें सांगता. बाबामडेन ह्यो 3 वस्तू मनान दवरच्यो, द 3 G's आमी मनान दवरची गरज. आनी पयले सुवातेर नातालांची परब, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ गिवींग. दुसऱ्यांक आमी दिवपाचें, कितें दिवपाचें, मोग मोयपास बरें शेगुणी जिवीत आमी दुसऱ्यां सगळें वांटूंक आमकां ही परब आपयता. दुसरे सुवातेर ही परब उजवाडीत परब, अ सेलिब्रेशन ऑफ ग्लो. देखून आमचें जिवीत आनी दुसऱ्यांचें जिवीत उजवाडीत करपाचो प्रयत्न करुया. आनी तिसरे सुवातेर इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ ग्रेस, देवाची कृपेची परब ती. देखून देव आमकां जी कृपा दिता ती कृपा आमी दुसऱ्यां सगळें वांटूंक आनी असलेंच कृपे बरी जिवीत जिवंक आयच्या दिसाक बाळका जेजूचे विणवणेन आमकां सोण एकल्याक देवाची कृपा बळ मागुया. सगळीं बी रावया. आमचो भावार्थ उच्चारून बरोबर म्हणया. सोत म्हणटा देवा, सर्पद्वेदार बाबा, सरकार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मारी थावन जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निगेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सरकार चडलो, सर्पद्वेदार देवा बाबाच्या उजवेक. तो इतान जिवन वेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबामडेनो, जेजूच्या जल्माची परब आमकां दुसऱ्यांक आमी दुसऱ्यां सगळें वांटिल्ली परब, दुसऱ्यांचें आमचें जिवीत उजवाडीत करतली परब आनी देवाचे कृपेन वाडटली परब जावंक कांय मागण्यांतल्यान बाबाचो आदार मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे सोडवणेचो वावर वळखून घेवंक पोजेक सोडवणेच्या वाटेवेल्यान चलून व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोजेचो कोश्ट भार उणो करून बरोवंक आनी प्रमाणीकपणाचो समाज बांदून हाडूंक प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमी सगल्या क्रिस्ताच्या पाटलावदारांनी जेजूच्या आसण्यान, अनुभवान आनी कृपेन वाडून सोडवणेची वाट चलोवंक आनी देवाचे कुशे प्रमाणे आमची पावलां मारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. ह्या समाजान कश्टावतल्यांक, गरीब दुबल्यांक आनी एकसुऱ्यांक सवें जेजूच्या जल्माची बरी खबर तांकां वांटूंक आनी तांचे सेवेक आयती आसून तांचें जिवीत समाधान भरूंक
बापाचो आदार मागुया. Jesuच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. Jesuच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. बापा मागडा तुजेर पातयेवन तुजेर विस्वासून हे काळजाचे ओत्रेक हे मागण्यांतले तुजे मुखार दवरल्यात ते तूं आयकून घे आनी आमकां सगळ्यांक तुजे उपोट आशिर्वादान भर देव कृपेन भर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेटोने वेळार गायोन गावुया. C11 बेटोयता ही आमची दाना. पेज 32. म्हज्या भवमळीनी म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या सर्वेस्वर मानून घेवंक. देवा आमच्या बापा ह्या बलिदानान तुजी भोक्ती संपूर्णायेन आमी करूंक पावता आनी ताचे वरवीं तुजें भोगसणें आमकां संपूर्णायेन मेळटा देखून आयची हे दोबाजीक पोरबे दिसा ही भेटवणी आमच्या हातांतली तूं मानून घे. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व धाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंद शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटोवन वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर सर्गीच्या सर्व दोल बरा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सुसुकवेच्या आधी ताणी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हटलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तीच परी जेवण जातूच आनी काल्स घेतली. तिका नोव्याने देन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेज घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक घराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळचें तुमचे पासून आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawartaco gut porgotuja. Som ja Jezu ami ondokada, ani kashikle pieta, titlej pavči tvoj kovan Jezu, ami tuže moron Golgota. Papa, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडोवन सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेहरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां बरींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची ही मिसाचे भेटेंत आपआपल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरेदेवाचे मायज सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत सुसे भाग्यवंत धरून दिता. आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्व काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहीम मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. भोवमडीनो खुशाल जावची गरज, देवाक आर्गां दिवची गरज. कित्याक फावो ते परी भक्तीपणान आमकां जेजूच्या जल्माची ही परब समरंभूंक हें सोंपेपण मेळ्ळां. थोड्या देशांनी थोड्या गांवांनी जे जेजूच्या जल्माची परब समरंभूंक मिसाची भेट समरंभूंक बोकरुनी पिडेक लागून वाडत आसा देखून घडोवंक ना आनी घडोना. तरी आसतना सुभागी आमी देवाची कृपा ती देवाच्या बेसांव तें. कित्याक आमच्या सुरवंडरा जेजूच्या जल्माची परब हे धोबाच्यान
मिसांत वांटो घेवन आमच्यान समोर उमोवंक जाता. देखून हें व्हड देणें देवाचें, ही व्हड कृपा देवाची, हें व्हड बेसांव देवाचें, असल्यान साबार देवाच्या बरेपणा खातीर उपकारी काळजान दिनवाशी मनान जेसून शिकयल्या प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गेंच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवोस खाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे हात धरून दोतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमची सोफी आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ जेजूस सोडवंडार, ह्या वेळार आमच्या काळजान येवन आमचें जिवीत उजवाडीत जिवीत, आमचें जिवीत देव कृपेन भरलेलें जिवीत, आमचें जिवीत दुसऱ्यांक खुशालकाय वांटोलें जिवीत तो करूंक सोदता. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमन्याची मांडावळ चोदांचे भाशेन तुमी आसात त्या जाग्यार रावचें. तुमच्या जाग्याचेर येवन तुमकां क्रिस्त प्रसाद वांटले. उपकार करून वयर आसात ताणें वयर रावचें. तुमकां कुमन्याव थंयसर शेवूंक मेळटलो. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावुया D46 शेळ्यांक हांव धार पेज 74. Somehow Santa शेळ्यांक हांव धार मोचे वरवीं भितर सोल्यार गोडूय दोसा जातलो सारवार सोरो ताका सुबावदार देवदां विस्वासून आसूचे आमकां शेळ्यांक गोंड्या जेजू एकाच सिनान वर्सों देवदां
शेळ्या आयलाय घेऊन सासणीक चिवी मोजे वाटू दिवता विश्वासो नासुचे आम्हा शेळ्या भोवल्या जेसू एदासीना तो बुरसोमो दिवता विश्वासो नासुचे आम्हा शेळ्या भोवल्या जेसू एदासीना तो बुरसोमो Borogoli, Asheliazo, Dashikadir, Doyar Moru, Ayar Dusman, Haworona, Tankasuru, Hawozona, Dilda Wiswasona Suje, Amashelia Goria Jesus. Sina do bursumo Dilda wiswaso nasuje Ama shelia gloria Jesu Ega sina do bursumo Sina do bursumo Dilda wiswaso nasuje Ama shelia gloria Jesu प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाळ बाबा आयच्या दिसा जल्मल्लो आमचो सोडवंडार आमकां तुजीं भुरगीं करूंक आयला तर संवसारांत आमचे जिणेंत ओदीक ओदीक ताचो रूपकार घेवन स्वर्गार ताचे उमोर जिवितांत आमकां सगल्यांक वांटो दी हे आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूची नांवी Amen. बसूया. कोलोण्यो, आज सोमिया जेजूच्या जल्माची परब तुमकां सगल्यांक एक आनंद भरीत आनी देवाच्या आशिर्वादान भरलेली नातालांची परब पादविकाराच्या नांवान म्हज्या नांवान दियाकनांच्या नांवान आमी तुमकां आवडयता. हांगा आमच्या गांवांत तशेंच भायल्या गांवांनी वस्ती करतल्या सगळ्या आमच्या थाळगांवकारांक आमी म्हणटा हॅपी एंड ग्रेस फिल्ड क्रिसमस. बाळका जेजून आपल्या जल्माच्या संतोशान आमकां भरूं आनी आमचे वेलो हो भिरांकूळ पिडेचो काळोख पयस करून आनी वायटांतली राखोवंक आनी सांबाळूंक. आतां तिसरे मीस 9:15 इंग्लीश भाशेन उपरांत 10:30 वाजता आमच्या सगळ्या गांवच्या तरणाट्यांक तेच भाशेन सांजे 5:30 वाजता मोगान आनी शिताबेन मिसांत वांटो घेवया. आयची परब फावो ते परी भोक्तीपणान आनी उर्बेन पाळूंक साहित्यांनी आमकां आदार दिला. तरणाट्यांनी भायल्यान नोक्यात्र केला, कॉन्फ्रारियाच्या वांगड्यांनी गोठो केला, लायट्स घाल्यात, आमांदा आब्र्यो आमच्या आल्तार नेटोवंक आमकां आदार दिला. आमचे वॉलंटियर्स दर दिसाक आनी काल रातीक आज आनी सगळ्या मिसांनी भोक्तीपणान वांटो घेवंक आमकां ती आदार करतात. देखून तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्यो भयणी बरे भाशेन कांतार करून गायन गावन मिसान भोक्तीपणान वांटो घेवंक आमकां ताणें आदार केला. तांकांय देव बरें करूं. आमचो बाबा एंटनी सदांच आपलो वावर बरे भाशेन करता. आमच्या बाबा एंटनी राज हाकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या आयताराक कलेक्शन जालां
30,03,770 रुपया. सातोड्याच्या दिसांनी कलेक्शन 10,000. एनवलप्स तुमकां आमी धाडून दिल्ली SSVP संस्थेक तुमचो आदार पावला 2 लाख रुपया. दुबळ्या खातीर एकठांय जाल्यात. तुमकां देव बरें करूं. सोनवारा दीस म्हणजे 26 फेर सकाळीं 2 मिसां म्हणजे फाल्यां. पयले मीस 7:30 आनी दुसरें 8:30. सांजे मीस 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. आयतारा दीस पवित्र कुटुंबाची परब. मिसां 6:30 आनी 6:30, 8, 9:15 आनी SSVP वांगड्यांक 11 वाजता. उपरांत गरिबांक जेवण. सांजे मिस आसतलें 5:30 वाजता. जिविताचो प्रकाश डेली फ्लॅश जानेर आनी फेब्रेर ह्या 2 म्हयन्याचे ऑफिसांत आयिल्ले आसात. विक्रेक आसात. तुमी ते व्हरचे. 28 फेर सकाळीं सोमारा दीस थावन म्हणजे 28 फेर थावन आमी गांवच्या दुविंतींक आनी घरांत आसतल्यांक कोमन्यांव हाडटले. मांडावळ हे भाशेन आमी तेगूय पादविका राव आनी दियाकने येतले. चोत्र आयदोरची तुमच्या घरांत आसात, वाड्यांत आसात, फुडारी आसात, गोंयची आसात तांणी जाणटेल्यांक आनी पिडेस्तांक तयार दवरची. आमी सकाळीं 8:30 वाजतांचे मीस सोंपले उपरांत भायर सरतले. 28 फेर वयताले सांतिस्म गाली, बोंडये, दोंद्रे, आमाराल, कार्दोज, व्हडलें बाट, दुर्गावाडी आनी पोसरें बाट. 29 फेर जिलाले, पियाले, नुमशीन, पाद्री बाट, नागाळी, केरांत, माचादाले, युजेन, नायराले आनी मार्टिन्स मोरोड. सोमारा दीस 28 फेर 8:30 वाजता आमी बाळकांच्या दिसा निमतान दोतोनीच्या भुरग्यांक मीस दवरलेलें आसा. आमी तुमकां कळीत केलोलें 13, 14, 15 वर्साच्या भुरग्यांनी आपल्या आतांच्या आवय बापायनी ऑफिसांत नांवां दिवची. थोडींच नांवां आयिल्लीं आसात. देखून आमकां जाय आमची सुपुल्लीं भुरगीं दोतोनीची भुरगीं मिसांत वांटो घेवन जेजूचो आशिर्वाद घेतलोलीं. देखून आमी आतां 10, 11 आनी 12, 13, 14, 15 ह्या वर्सां मदेंची कोण भुरगीं आसात जाल्यार आवय बापायनी फाल्यां आपल्या ऑफिसांत आपल्या भुरग्यांची नांवां दिवची म्हूण आमची विनंती. डोनेशन यूथ क्रिएशन्स तालिगांव 50,000, क्लब सान मिगेल de तालिगांव 10,000, ब्रिफन आनी मेबल फेर्नांडीस 10,000, आग्नेलो सोजा 5,000. देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायोन गावुया. एज 5 एयात बावार्थ्यानो पेज 108. Shah